गोय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन आज सावन 4 वर्षांनी 18 दिवसांचे मोठे अधिवेशन. 3000 माईच प्रश्न. विजयाक लोकांचे 1200 इश्यू. गोवा फॉरवर्डाचे 350. कला अकादमीच्या आउटडोर ऑडिटोरियमाचो स्लॅब कोसळ्ळो. प्रुडंटाचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट. मुख्यमंत्री म्हणटा प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर करता इन्स्पेक्शन. रिपोर्टा प्रमाण फुडले. कला अकादमीच्या प्रकरणाची काँग्रेस मागता न्यायालयीन चौकशी. गोवा फॉरवर्ड मागता मंत्र्याचो राजीनामो. आपण काढलो फोग. PWD मंत्री म्हणटा रोखडीच श्वेतपत्रिका. दक्षिणेत विनेबिलिटीचेर उमेदवार. उत्तरेत काम चालू. विरोधी फुडारी युरी हेड ऑन. आरजी वेंचणुकेत देवल्यार कोणाचे पत्त्यार. सूचक प्रश्न. असेंब्ली कितले दीस चलतली खंय सांगू नजो. संजीवनीत इथेनॉल प्लांटाचे मागणेक हायवे अडवपी 210 उस्कारांक पुलिसांनी उखलले. उस्कार म्हणतात इथेनॉल प्लांटाचे कितें ते सांगी मेरेन आंदोलन चालूच. शिक्षण खात्यान दिल्ली पगार वाढ. बालरथ ड्रायव्हर अटेंडंटांक परवडना. बालरथ ऑफ रोड. पावसात भुरग्यांचे हाल. कितलीशीच घरां. पालक शिक्षक म्हणतात सरकारान लक्ष घालचे. चिमलाच्या विशाल गोलतकराची खुनाची केस. ओल्ड गोवा पुलिसांनी 10 वरांत लायली तडी. साई कुंडेकार उर्फ कोब्रा सयत 6 जाणांक धरले. एक पुलिसूय घुसपाला. विशाल पिट्टालो म्हूण खंय खून. मुख्यमंत्र्या वरवीं 1 कोटी 10 लाख रुपयांचो ड्रग्साचो विलो. कुंडे बायोटिक वेस्ट सोल्युशनात ड्रग्साचो विलो. ड्रग्सांचे स्मगलिंग आणि राष्ट्रीय सेक्युरिटीचेर मुख्यमंत्र्यांची घर मंत्री अमित शाह बरोबर व्हर्च्युअल बसका. 2400 कोटी मोलाचे ड्रग्स नष्ट झाले. अमित शहान व्हर्च्युअल केली पळवणी. ड्रग्स ट्रॅफिकिंग आणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद दिल्ली. गोयच्यान सिमेंट फॅक्टरीक सेग्रिगेटेड कोयर घेऊन वचपी ट्रक खानापूर गुंजी गावात परतलो. कोयर रस्त्यार रस्तो भर घाण. देशात कोविडाचे नवे केसी 43. ऍक्टिव्ह केसी 1441. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत 1 नवी केस. ऍक्टिव्ह केसी 3. आज सावन शुक्रार मेरेन दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट. गोंय वेधशाळेचो अदमास. उटंगाराची शिटकावणी. आता मेरेन 65 इंच पावस. सरासरी परस 10% मायज. गोंया बरोबर IMDचो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड आणि ओडिशात अलर्ट. फुडल्या 5 दिसां खातीर IMDची शिटकावणी. बद्रीनाथ केदारनाथ समितीन देवळाच्या आवाठात फोटोग्राफी व्हिडिओग्राफीचेर घाली बंदी. कायदो मोडटल्यांचेर जातली कारवाय. राज्यसभा वेंचणुके खातीर अर्ज फाटीं घेवपाचो काल निमाणो दीस. गोंयच्यान सदानंद तानवडे बिनविरोध राज्यसभेत. गोंयांत वेंचणूक ना. अधिकृत फॉर्माल दाद उरल्या. NDA सरकाराची महत्वाची बसका आज. 38 पक्षांचो टेको म्हणटा BJP अध्यक्ष JP नड्डा. पैशांच्या घोटाळ्याचे केशीत ईडीची तामिळनाडू उच्च शिक्षण मंत्री के पोनमुडी आणि ताचो खासदार पूत गौतम सिगामणीच्या सुवातेंचेर धाड. चेन्नई आणि विल्लुपुरमात धाडी. भोपाळ दिल्ली मध्य प्रदेशातल्या वंदे भारत एक्सप्रेस बोगीत उजो. 22 प्रवासी सेफ. पोर्ट ब्लेअरातल्या वीर सावरकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नव्या टर्मिनल इमारतीचे प्रधानमंत्री मोदी करता VC वरवीं उक्तावण. केंद्रीय नागरी विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अंदमान निकोबारात.
बेंगलुरूत युनायटेड ओपोजिशनाची बसका, काँग्रेस पुढारी सोनिया गांधीची हजेरी, 26 पक्षांचे पुढारी वाटेकार.